नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज आम्ही एक विशेष मुलाखत घेतात. आमच्याबरोबर आसा गिरीश चोडणकर, काँग्रेसचो CWC मेंबर. गिरीश, लोकसभा इलेक्शनाच्या उपरांत म्हाका दिसता तूं पयलेच खेपे आमच्या स्टुडियोन येता. पयलेच खेपे आमी अशी चर्चा करतात. कारण कितें जालां, खुबश्यो गजाली जाल्यो गोंयान भितर. काँग्रेसचें जैत जालें काय पराभव, काँग्रेसीक खुशी मनोवपाक जाय काय दुख्ख, अशे वेगवेगळे प्रश्न आसात. ताची वेगवेगळी जापो आसात. म्हाका तुजे कडल्यान विशेषतः लोकसभा इलेक्शनाचे नंतर तुमच्या पक्षाची भुमिका, तुमच्या पक्षाची संघटना, तुमच्या फुडाऱ्यांचें एकूण कर्तूब आनी भाजप ह्याचें पळय आतां कितें चल्लां सरकार, ताचे कडेन तूं कशें पळयता, ह्या सगळ्या प्रश्नाचे जापो म्हाका तुजे कडेन जाय. सो हांव पयलो प्रश्न तोच करता की दक्षिण गोंयान तुमी जिखले, कॅप्टन वेरियाचो जिखलो, पूण ही खोस मनोवपा सारकी गजाल काय कितें, तूं कशें पळयता? डेफिनेटली एक सीट आमचो रिटेन करप. म्हणजे आमी लास्ट टायम एक आशिल्ले 2019च्या इलेक्शनाक. 2014च्या इलेक्शनाक दोनूय सीट BJP जिखलेले. 2019 आमी एक सीट हाडलो, एक सीट BJP कडेन उरलो. आनी ह्या पावटी परत तो सीट आमी रिटेन केलो सावथ गोवाचो. सो डेफिनेटली खुशी मनोवपाक जाय, सेलेब्रेशन जावपाक जाय आशिल्लें व्हडलें लेवलाचेर जालें ना, घडयेक मुखार जाय. बट एक सिग्नल आसपा जाय की आमी सावथ गोवाचो सीट आमी राखून दवरलो, आमी जिखले. आनी ही फायट जी आशिल्ली, कित्याक सेलेब्रेशन व्हडलें जावपाक जाय आशिल्लें, कारण ही फायट आशिल्ली ती गोंयच्या लोकांची आनी BJPची आशिल्ली. म्हणजे गोंयच्या जे अलायन्स जालें तें अलायन्स फक्त पार्टी बरोबरच न जाता गोंयच्या लोकां बरोबर जालें. सो गोंयचो लोक एक सायडीन उरलो आनी BJP एक सायडीन. अशेंच की जे सगळे पॉलिटिकल एनालिस्ट आसात, इन्क्लुडींग विरोधी पक्षातले बाकीचे जे तुमचे बरोबर घटक पक्षी आहात, तांचे एनालिसीस अशें आसा की हे काँग्रेसीचे सरळ जैत न्ही, हे लोकांनी लडिल्ली वेंचणूक लोकांनी जिखोवन दिला काँग्रेसीक. काँग्रेसीची संघटना ना, काँग्रेसीची लिडरशिपीचे ज्या पद्दतीन सुसंगत संघटनात्मक वावर जाय तें ना. सो लोक मुखार सरले, लोक भायर सरले, लोकांनी सामके वेगवेगळे तरेन प्रचार केलो आनी काँग्रेसीक जिखयलो. म्हणजे काँग्रेसी परस तुवें मान्य करता की हे लोकांनी जिखोवन दिल्लो उमेदवार म्हणून? डेफिनेटली. इवन इलेक्शनाच्या दिसा, वोटींग ज्या दीस जाला त्या दीस म्हाका वेगळे पत्रकार मेळ्ळे आनी त्याच दिसा हांवें गजाल सांगला की फायट ही फक्त काँग्रेस आनी BJP न्ही, कारण ही फायट ही लोकांनी आपल्या हातीन घेतली आनी लोकांनी फुडाकार घेवन ही फायट केल्ली आसा. आमचो थंय सिंबल आशिल्लो, आमचो थंय कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी आमचे थोडे जंय आशिल्ले ते ऑर्गनायजेशन आशिल्ले. पूण लोक स्ट्रॅटेजी करताले, लोक हाका कशें उडोवचे, बुद्ध शिकोवचे. लोकांनी एक्चुअली ठरयलें दोनूय सिटां ह्या पावटी BJPची उडोवपाची म्हणून. पूण कशें तरी करून ते नॉर्थाक येवया, पूण म्हाका चड सावथ हांवें ऑलरेडी फोंडे म्हाका दिसता लास्ट जेन्ना हांव पावल्लो वोटिंगाच्या दिसा, आनी तेजे नंतर कॅप्टन विराटो म्हाका थंय जॉयन जाल्लो. आनी त्या दीस मिडियाक स्पेसिफीक विचारलेलें की कितले मतांनी जिखतले, आनी हांवें त्या दीस सांगलेलें की आमी जवळ जवळ 20,000 मतांनी जिखतले. कारण लोकांचो एक फील्ड मेळटालो वयत थंय की ह्या पावटी हांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय. म्हाका एक सांग, तूं ह्या वेंचणुके कडेन विशेषतः दक्षिण गोंय मतदारसंघा कडेन तूं वेगळे नदरेन पळयतालो. तूं पळयतालो की कॅथलीक वोट आतां कमी जाल्यात, थंय आतां हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणाचेर वाडला. सो हिंदू कॅन्डिडेट आसपाय. आनी अशे तरेन एक एनालिस्टाचो अंदाज जाल्लो ह्या वेळार जर कॅथलीक कॅन्डिडेट जर जिखलो ना, परमनंटली दक्षिण गोंयांतल्यान काँग्रेस आतां कॅथलीक उमेदवाराक तिकेट दितली काय ना अशे तरेचो प्रश्न तयार जाल्ले. पूण ज्या पद्दतीन कॅथलीक समाज मुखार आयलो, ज्या पद्दतीन सकाळच्यान स्ट्रॅटेजिकली, म्हणजे म्हाका अंदाज मेळटलो आमी जेन्ना साश्टीन भितर सरले, सकाळच्यान जे मतदानाक बायलो कॅथलीक समाजांतल्यो आयल्यो, ताजे नंतर लोक स्ट्रॅटेजिकली आयले. सो हें जें पळय कितें वोटींग जालें हें तूं कशें पळयता? हें बेजिकली BJPन आपली जी डिफीट जाली सावथ गोवाक, म्हणजे तेंचे कार्यकर्त्यान तांकां काम केलें ना, तांकां वोट मारले ना. बहुजन समाज हो बहुसंख्येन BJP बरोबर आसतालो. बहुजन समाज सावथाक BJP कडल्यान पयस गेलो. आनी ह्या हेजे खातीर ते पिक्चर कितें करताले, तेणी कितें केलें, पाद्रींक ब्लेम करपाक स्टार्ट केली, चर्ची खातीर पडले म्हणून. पूण तशें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार सावथ गोवाक लास्ट टायम जे आमी सालसेतीक म्हणलें आमी 51,000 आमकां
आमकां लीड मेळिल्ली सालसेतीक जेन्ना सारथीन जिखलेलें तेन्ना. ह्या फावटी ती जवळ जवळ 62,000 पावली. पूण लास्ट टायम आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आम आदमी पार्टीन सालसेतीन टोटल 20,000 मतां जी तेणी घेतलेली तेजी तांकां सालसेतींक 13,000 मत पडलेली. सो ती तर दोनी एक केली, कारण आमी ह्या फावटी अलायन्स करून फायट केल्लो, जाल्यार सालसेतीची वोट्स आमची आनी वाडपाक जाय आशिल्ली. ओके. कारण दोनी जर कंबायन केली जाल्यार लास्ट टायमची आमची 51,000 वोट्साची आमकां लीड आशिल्ली आनीक आम आदमीची 13,000ची लीड सालसेतीची आशिल्ली. ती जर दोनी कंबायन केली जाल्यार लीड आनी जावपाक जाय आशिल्ली. आमकां मेळ्ळी आतां 62,000. पूण मागीर हें तशें जालें जाल्यार एनालिस्टाचें म्हणणे प्रमाणे हें काँग्रेसचें अपयश. कारण ज्या पद्दतीन सालसेतीन पळय जी व्यूहरचना किंवा संघटनात्मक कार्य चलतालें तें आम आदमी पार्टीचेच चलतालें. तांचे आमदार तांचे कार्यकर्ते सामके झटून काम करताले. त्या तुलनेन काँग्रेसची जी प्रक्रिया अस्तित्व तें दिसलें ना. ना तशें नाशिल्लें. कारण हांव एप्रिसिएट करता खास करून आमगेलो कॅप्टन मॅन्झी. कारण तिकेट लेट जाले कारणान तेणें आपूण स्वता लीड घेवन काम सुरू केल्लें. तशें पळोवपाक गेल्यार सालसेतचे जे आमकां अलायन्स आशिल्ले पार्टनर्स, वॅन्झी आशिल्लो, मागीर आमचो वेल्लीचो MLA जो आशिल्लो ताणें बीन काम सुरू केलें. तशें पळोवपाक गेल्यार विजय सरदेसायांनी काम हें केल्लें. आमचे दोनी जे आमदार आशिल्ले तेणीय केल्लें. पूण अशें हें जालें ना की आमी कमी पडले, अशें नाशिल्लें. कारण सालसेतीचे वोटींग पर्संटेज जर पळयल्यो सगळ्यो नॉर्मल जाल्यार त्यो 72% मॅक्झिमम वोटींग जाता. कारण कितें? कारण आमचे सालसेतींतले खुबशे भाव भयणी पोटा खातीर एक्झॅक्टली जॉब्स ना म्हणून ते भायर गेल्यात. वोटी आसता थोडे, तांचें प्रमाण वाडत आहा वचपाचें. हय, पूण ते तेंची वोट आसा पूण ते भायर गेल्यात. ह्या वेळार ते जाणवले पूण कॅथलीक समाज मोठ्या प्रमाणाचेर आयलो हें सामकें खरें. तशें पळोवपाक गेल्यार 2019 तितलेंच वोटींग जालां, 2024 तितलेंच उरना. फक्त BJPन ते एक पिक्चर केलें की चर्ची खातीर आनी फादरा खातीर जिखले म्हणून. कारण तेंचें अपयश जें आशिल्लें. सो तूं म्हणटा हिंदू समाजाने ह्या वेळार BJPच्या अगेन्स्ट मतदान केलां. BJP डिस्टर्ब कित्याक जाली? BJP डिस्टर्ब त्याच खातीर जालें म्हणून ते चर्चीक ब्लेम करपाक लागले, म्हणून हांवें तो कावंटर केल्लो. कारण ब्लेम तुमची फेलियर जाता, तुमचो कार्यकर्तो तुमचे कॅन्डिडेटा वोट करना, तुमचे थोडे वोटर जे आशिल्ले खास करून बहुजन समाज. कारण हांव BJPचे अपयशाचें कारण कितें? अपयशाचें कारण म्हणजे कॅन्डिडेट जो लादलो, लोकांक दिसलें की ओके खूब तुमी आमदार पयलीं फोडून व्हेले, ती एक तिडक आशिल्लीच. दुसरें तुमचे गव्हर्नन्स कांय ना. प्रत्येक मंत्री हो करप्शनाक गुंतला. म्हणजे मुख्यमंत्री धरून मुख्यमंत्री जर क्लीन रावलो आनी मुख्यमंत्र्यान जर चाबूक हातीन धरलेलो जाल्यार मंत्री जाग्यार पडटा आशिल्ले. जेन्ना मुख्यमंत्रीच बारीक बारीक करप्शनां सुद्दां इनवॉल्व आसता तेन्ना लोकांक कळटा की हें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना. सो मागीर होच मुद्दो उत्तर गोंयान कित्याक चल्लो ना? पळय तुमचे कडेन कॅन्डिडेटूय बरो आशिल्लो, खलप ना म्हणल्यार तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी संबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा. गोंया भायर ताका वळखतात, तो बरो उलयता, तो अभ्यासू. दुसऱ्या अर्दान तांचो पळय जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो. सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो, जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम. म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयान. ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या. इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात. ना तशें नाशिल्लें. आनी एक्चुली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें, गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या फावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता. कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें. नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें. कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रान आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन. लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले. सारकें वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक. पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो. एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें, हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना. म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज. खलपाक फ्रिडम, तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट, तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना. आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जाल्लें खबर ना. म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो.
म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपाक लागल्यार आमचो आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा हय. तो प्रोग्राम सारको करपाचो. पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो. म्हणजे इमॅजीन कर कॅन्डिडेटाचेर पयलींच प्रेशर आसा, पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले. 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय. पूण तेगेलो प्रोग्राम असो जाता जो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक, मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघांत आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक. म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघांक भोंवन प्रचार नॉर्थ गोवान तरी. साऊथ गोवा एक वेळार जाता, कित्याक साऊथ गोवाचें आमचें कॉम्पोजिशनूच वेगळें आशिल्लें. पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान तर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो. म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ताका एसिस्ट करप. तेजो प्रोग्राम ताणें ठरवप. ताका आडखळे हाडले कोणे ते म्हाका खबर ना कोणे हाडले. म्हाका कोणे हाडले आडोळी PCCन केले प्रदेश काँग्रेस कमिटी. एक्झॅक्टली खबर. हांव भाईक जेन्ना जेन्ना विचारतालो हांव येवपाक ताजी इलेक्शन कमिटी नॉर्थ गोवा वेगळी आशिल्ली काय ना? इलेक्शन कमिटी आनी कितें तश्यो आमचे PCCचे सगळे ऑफिस बेरर कोण कोण इनवॉल्व आशिल्ले ना हें म्हाकाय खबर ना. म्हाका प्रत्येक फावटी कॅन्डिडेटाक जावं कोणाकूय विचारपाक पडटलें म्हाका प्रचार खंय करपाक जाय. म्हणजे म्हाका खंय प्रचार करपाक जाय हें शेवट म्हणजे म्हाका ठरोवपाक पडटलें कॅन्डिडेटाक विचार. कशें आसता एक कॅन्डिडेट जसो ठरयलो न्ही की ऑपोनंट कोण आसा हें पळोवन एक स्ट्रॅटजी तयार करत आसता. ही स्ट्रॅटेजी नॉर्थ गोवाक ठरयली ना? बेजिकली कितें जावपाक जाय, आमचे सगळे ऑर्गनायजेशनां जर पळयले, ते अमित पाडकर धर, युरी धर, एल्टन धर, काल्लूस धर, इवन हांव धर, हे आमचे मेन लिडर आसा ते. आमचे जो आमची वय जे आसा तितलो अनुभव भाई खलपा कडेन आसा एक्झॅक्टली प्रचाराचो. आनी भाई खलप म्हणजे ताणें तो कॅम्पेन लीड करतालो मगो पक्षाच्यो. आनी अशें करून ताणें कितलेशे आमदारूय जिखून हाडलेले. म्हणजे त्या भाई खलपाक जर आमी सांगलें की तुजो प्रोग्राम आनी तुका इलेक्शन कशें लडोवप तें आमी तुका सांगतले, कितें भाशण उलयतलें तें आमी सांगतले, आनी तुजो प्रोग्राम आमी धाडटलो, तूं तो प्रोग्रामात तुवें स्टीक जावन रावप, जाल्यार तुमी इमॅजीन करात. आमकां दिसतालें की पार्टीची संघटना नॉर्थ गोंयान ना, ती सामकी कॉलेप्स जाल्या म्हणून खलप पडलो. पूण तूं म्हणटा आतां पार्टीचेच हे जे पळय कितें हारागिरी आहा ताका लागून पडलो. हांव हारागिरी अशें म्हणना. ती आतां कोणाकूय दिसता आसलें सावथ नॉर्थाकूय जिखता पूण भाई कितें ती मिस्टेक करीत काय, कितें कसलें स्टेटमेंट करीत काय अशें दिसलें आसत घडये. पूण म्हाका हे रिस्ट्रिक्शन दिसली की इनचार्ज तेजो काल्लूस आशिल्लो, एडवोकेट काल्लूस. हांव एप्रिशिएट करता काल्लूसाचो रोल, कित्याक हांवें जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें म्हाजे बरोबर तसो एक आमदार असो भोंवलो ना आसून ते भिवन शे हें करताले. पूण काल्लूस बाबान भाई बरोबर सामको दीस रात तो रावलो, तेजे बरोबर प्रत्येक मिटिंगेक रावलो आनी दोगांनी एक जावन काम केलें. सो हें तर आमी नॉर्थ गोवाचे प्रचाराचे जबाबदारी तेंचे कडेन दोगां कडेन सोंपयल्ली. ही संघटना हे ब्लॉक बाकी कडेन खंय कमी पडटा थंय आमी येवन तुका बॅकअप करता. मागीर तो पयशाच्या बाबतींत कमी पडले? डेफिनेटली पयशा बाबतींत, कारण ऑलरेडी BJPन आमचे अकाउंट्स फ्रीज केल्ले. कोण आमकां डोनेशन दिता डोनेशन तांकां धमकी दिल्ली. सो नॅचरली पयसो अभाव आसताच, कारण बूथ लेवलाचे जे मॅनेजमेंट आसा. कारण आमी पळयल्ले खलपाचो पळय तो प्रचार आतां तो चलोच पळयतालो, चलोच ताजेर भोंवतालो. सो एका अर्थान पयशे ना, दुसऱ्या अर्थान कार्यकर्ते ना, संघटना ना, ताका लागून आपल्या चल्याक ताका घेवन भोंवचें पडलें अशें तरेचें एक इम्प्रेशन लोकांचें जाल्लें आनी ताका लागून ताका आडखळी आयल्यो. ना तशें न्ही, आमची जवळ जवळ 20 ब्लॉकांतले कांय कॅन्डिडेट आशिल्ले तांणी अक्षरशः सहकार्य करप नकार दिलो न्ही. ना आमी थंय कितें जालां, थोडे खूब कडेन आमी जे आमचे इम्पॉर्टंट लिडर आशिल्ले तांकां इनवॉल्व करपाक आमी कमी पडले. खंय तरी आतां परवरी एग्जाम्पल घेता हांव. परवरी आमचो विकास प्रभुदेसाय हो कॅन्डिडेट आशिल्लो. आमी ताका कितलो यूज केलो, तेजो कितलो इनवॉल्व केलो हो एक प्रश्न वेगळो आसा. थिवी मतदारसंघाचो आमचो एक वेगळो कॅन्डिडेट आशिल्लो, थंय आमी ताका कितलो यूज केलो काय कितें. जे आमचे एसेंब्लीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले हांकां आमी इनवॉल्व केले, आमचे एंटायर कॅडराक इनवॉल्व केले. कारण आमचे कॅडरूच असो आसा, जर कॅडरांतलो प्रत्येक ऑफिस बेरराक जबाबदारी तूं सांगता जर पळयत आतां जाल्यार सरळ दिसता पार्टी प्रेसिडेंट आनी विरोधी पक्ष नेतो फेल जालो. पूण संघटना निमाणे ते चलयतात. इलेक्शनाची स्ट्रेटेजी तांणी चलोवपाक जाय. दोनूय उमेदवार जिखून हाडपाची एक जी पळय जबाबदारी आसा ती तांचेर आसा. तूं म्हणटा जर पूर्ण सरकाराच्या विरुद्ध जर वातावरण आशिल्लें जाल्यार आनी त्या भायर तांचो कॅन्डिडेट एंटी इनकम्बन्सी अंडर आयिल्लो, सो हे इतलें सोंपें जर तांणी जर वगडायलें जाल्यार दीस इज समथींग व्हेरी बॅड. तुगेल्या श्रीपाद नायक परत खासदार जावचो हें कोणाकूच दिसनाशिल्लें, इन्क्लुडींग तेज्या पार्टीच्या लोकांक.
म्हणजे वातावरण अशें आशिल्लें की खलपाली जेन्ना तिकेट अनावन्स जाली त्या दीस की खलप जवळ जवळ 40 ते 50,000 मतांनी जिखता ही परिस्थिती आशिल्ली आनी त्या पर्यंत लोक उलयताले बीन मिडियाय उलयताले सगळे पॉलिटिकल एनालिस्टूय उलयताले कारण श्रीपाद नायकान कांय केलें ना कांय करना मंत्री जावन सुद्दां तो असो तरेचें एक वातावरण आशिल्लें पूण हांव तें जबाबदारी फक्त युरी आनी अमीत हांचे कडेन हें करना इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूण आमी खंय तरी आमचे ऑफिस बेरर आमचे कॅडराक युटिलायज करपाक कमी पडले काय हो एक प्रश्न येता आमचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले अशे खूब कडेन कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांकां इनवॉल्व केले थोडे कडेन सायडलायन केले आनी एक म्हत्वाची गजाल लोक उलयतात ती अशी की श्रीपाद भाऊच्या विरोधान वातावरण तयार जावपाचें कारण आशिल्लें तांचो समाज देवळा संदर्भान वाद निर्माण जालो भंडारी समाज प्रामुख्यान ताचे लिडर श्रीपाद भाऊच्या बद्दल बरें उलयन जालें हे पूण मागीर ते सगळे गेले आनी तांणी बीजेपीक मतां मारली जे सदांचेच नाटक कळ्ळें तुका इलेक्शनाचे वयली आपल्याक चड तिकेट जाय म्हणून भायर येतात लॉबिंग करतात प्रेशर हाडटात पूण निमाणे सत्ताधारी पार्टी बरोबर रावतात हो एक विचार करपाचो सारको हें आसा म्हाका दिसता आमची डेफिनेटली लोकल पार्टी हाचेर डिस्कशन करतली कारण नॉर्थ गोवाक आमी जिखता तो सीट इतले खूब मतांनी पडलो म्हणजे आमकां सिरियसली तरी हेचेर विचार करून कारण इमिजिएटली पार्लमेंट इलेक्शन आमी सदांच पळयता की पार्लमेंट इलेक्शना नंतर असेंब्ली सो पार्लमेंट इलेक्शनाक आमकां जितली उभारी मेळटा ती उभारी घेवन आमकां असेंब्लीक वचपा पडटा तेजी आमी एडवांटेज घेवपाक त्या खातीर म्हाका दिसता आमी डेफिनेटली हाजेर अभ्यास करून एक्झॅक्टली ताजेर हांव येतलोच म्हणजे संघटनात्मक काम फुडलें इलेक्शन ताजें आव्हान ताजे पयलीं म्हाका दिसता की जे पळय बाणावली जिल्हा पंचायत पोटनिवडणूक जाली ताजे संदर्भान तुजें कितें मत आहा ती तुमी जवळ जवळ आम आदमी पार्टीक सीट दिली आनी आतां तर अशें दिसता की सालसेतीन भितर तांचें अस्तित्व वाडपाक लागलां बाणावलेन तुमचें सामकें एक तेंपार तुमी बालेकिल्लो तो बालेकिल्लो जवळ जवळ तांकां सोडला सो सालसेत जर तुमच्या हातांतल्यान गेली जाल्यार फुडें तुमचें अस्तित्व कितें आसतलें त्या नजरेन तूं जिल्हा पंचायत ह्या इलेक्शना कडेन कसो पळयता जिल्हा पंचायत इलेक्शन एक लोकल बॉडी इलेक्शन ते बाय इलेक्शन आशिल्लें ज्या हितून जे रॉयला फेर्नांडीस जे आमचे पयलींचे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांणी ती कंप्लेन फायल केली की फॉज डॉक्युमेंट्स यूज केले आनी ते नंतर ते जिखलें आनी थंय ते सीट खाली जालो आनी तेजें ते इलेक्शन आशिल्लें सो हेजे पूण पार्श्वभूमी म्हणजे पार्लमेंटाचें इलेक्शन पयलीं जालें त्या इलेक्शनाक आम आदमी आनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आनी NCP TMC ते सगळे एक करून एक इंडिया अलायन्साच्या अंडर ती फायट जाली आनी तेजे नंतर झडपी इलेक्शन हांव एप्रिसिएट करता आम आदमीचे लिडर्स खास करून वेन्झी जो तो लोकल MLA कारण प्रत्येक पक्षाच्या लिडराक दिसता की आपले जे कॅडर आसा ताका प्रोटेक्ट करप ताका सांबाळप एक्झॅक्टली थंय आम आदमी पार्टीन जैत मारली बाजी मारली म्हणपाक बाजी मारली ताणें ते कशें करून ताणें प्रेशर हाडलें जावं कितें ती तेजी हे ते कोणाची तांची कळाशी तांची स्कील तांचे लॉबिंग तांचे हय सो वेन्झीक मानपाचो ह्या हितून कारण जेणे ते एक सिट्युएशन केलें आनी आमच्या लिडराक घुसपयलें गुटलायले आनी तो सीटेड अलायन्स करून थंय काय आतां सगळे म्हणटा काय इंडिया अलायन्स जिखले पूण इंडिया अलायन्स जर जिखले बाणावले जाल्यार हल्ले कोणाक हरयले एक्झॅक्टली कारण बीजेपी नाशिल्ली एक्झॅक्टली सो एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार बाणावले झडपी इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स जिखले बीन आनी इंडिया अलायन्स हरले बीन कारण जिखलो तोय इंडियन अलायन्स इंडिया अलायन्साचे हें आनी जे हल्ल्या ते दुय कॅन्डिडेट तेणी इंडिया अलायन्सा बरोबर कितें दिसता ही काँग्रेसीन तिकेट घेवन उबे रावपाची गरज आशिल्ली किंवा फ्रेंडली फायट किंवा काँग्रेसीन हें न्ही एक्चुअली बेजिकली आमच्या पार्टीन थोडे डिस्कशन करपा आशिल्लें डिस्ट्रिक्ट कमिटी कडेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटी जी सावथाची आसा कारण लास्ट टायम आमी जेन्ना झडपी इलेक्शन केल्लें ते आमी कंप्लिटली डिसेंट्रलायज करून दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटीक एम्पावर केले बाबा तुमी कॅन्डिडेट बीन हें करून हें करात आनी तेजे नंतर त्या ब्लॉका कडेन बाणावलेच्या ब्लॉका कडेन आनी बाणावलेचे जे आमचे लिडर आसा तेंचे कडेन डिस्कशन करून एक जॉयंट सुद्दां डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें आम आदमी जावं सगळे अलायन्स जे इंडिया अलायन्स म्हणटा जाल्यार सगळ्यांक हें घेवन आनी थंय जर एक्चुअली जर पळोवपाक गेल्यार थंय बीजेपी नाशिल्लीच
आनी बीजेपी जिखपाक सुद्दां चान्स नाशिल्लो. नाशिल्लो. थंय जशें आमी पंजाबाक केलें, पंजाबाक दोनूय पक्षाच्या कॅडराकूय सांबाळ्ळें दोनूय पक्षान, करेक्ट. आनी दोनूय पक्षान आपली हेंय सांबाळ्ळी, फायटींग स्पिरीट. बरोबर. दोनूय पक्षान डिसायड केलें की हांगा बीजेपी ना, जिखपाक बीजेपी शकना पंजाबाक. फायट ही आमच्या दोगां भितर आसा. बरोबर. तेन्ना बाकी कडेन आमी अलायन्स करुया, पूण पंजाबाक आमी दोगूय फायट करुया, जिखता ते आमीच. आनी बरोबर. डेफिनेटली तें जालें. सगळीं सिटां जी जिखली तेरांतली ती सगळीं इंडिया अलायन्साचे जिखले. काँग्रेस जिखले, आम आदमी जिखले. 3 जे आसात ते इंडिपेंडंट जिखले. एक्झॅक्टली. तेय बी जवळ जवळ इंडिया अलायन्साक ते बीजेपी कडेन वचपाक शकना. आनी त्या हेचेर तो तेणी आपल्या कॅडराक उत्साहीत दवरलो. सो बाणावले दोनूय विन विन सिट्युएशन करपाक जातालें. काँग्रेसीन आपले अस्तित्व आनी आपले कॅडराक सांबाळपाक शकताले. आम आदमी पार्टीन आपले अस्तित्व, कारण आमी थंय फ्रेंडली फायट करून, कारण 1 वर्साचो इशू आशिल्लो. बरोबर. पूण तितूंत भितर आमचे कॅडराक आमी थंय डिमोरलायज केलो काय, कॅडराक आमी एक वेगळी मेसेज दिली काय. फीडबॅक येता की म्हाका फीडबॅक कॅडराकडल्यान येता डिमोरलायज. कारण थंय काम करपी लोक आशिल्ले, थंय तुमचो बालेकिल्लो, थंय जिखून येवपाची संदी आसता आनी ती तुमी सीट वगडायता. हाजे फुडें लोक फ्युचर भविश्यान सुद्दां तो सीट किंवा तुमी ती पळय जागा आहा ती विकन करतात. थंय हांव जिखप हरप ह्या हेजेर हें म्हणनाशिल्लो, पूण कॉन्टेस्ट करून तूं कितें करता, तूं कॅडराक चार्ज करता. कॅडराक तूं दाखयता की आमी तुजे बरोबर आसा. कारण कॅडर कितें करता, आमदाराची इलेक्शन आसतना कॅडर हो तेंचे कडेन झगडटान तो आमच्या बरोबर रावता, आमच्या लिडरा बरोबर रावता. सो झेडपी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, लिडरांक एक संदी मेळटा आपले कॅडराक एक प्रोत्साहन दिवपाक, ताका पुश दिवपाक आमी तुमचे बरोबर आसात. सो हो सिग्नल आमी तांकां दिवपाची गरज. पळय गिरीश, आतां अजून पर्यंत जे आमी उलयल्यात तातूंत भितर हांवें तुका जे प्रश्न केल्ले, सालसेत, दक्षिण गोंय, उत्तर गोंयचें संघटन, कॅन्डिडेट तो कॅन्डिडेट हरलो, हातूंत भितरल्यान निमाणें सूत्र येता तें अशें, इन्क्लुडींग जिल्ला पंचायत इलेक्शन, की तुमी स्ट्रॅटेजी करपाक शकले नात. तुमचो पळय जो हांगचो पळय जो PCC आसत किंवा ऑपोजिशन लिडरशीप आसत ते फेल जाले. तूं डायरेक्ट सांगना, पूण इनडायरेक्टली तो ते बाल्ड करता. कारण निमाणें कशें आहा की तुमची PCC कशे तरेन चलता, PCCची सद्याची लिडरशीप, PCCची कार्यकारिणी, तूं म्हाका दिसता केन्ना तरी तुवें उलोवपाक जाय. आनी केन्ना तरी तूं हें आतां हांवें म्हणलें तशें 2 वर्सां उरल्यात विधानसभा इलेक्शन, त्या नजरेन तुजें रोखठोक मत व्यक्त करपाकूच जाय. कारण तूं आज एक WCCचोय मेंबर. डेफिनेटली तूं म्हणटा ते इशू आसा, नॅचरली आसा. म्हाका असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां आमचे कितले पार्टी ऑफिसर सुद्दां सांगताले की आमकां कांयच सांगलें ना कितें करपाचें आमी. सो जंय जंय शक्य जातालें तें तांकां हांव घेवन बसतालो आनी तांकां समजतालें हें इलेक्शन अमित पाटकर जावं युरी आलेमांव हेंची न्ही, हें इलेक्शन देशाचें इलेक्शन. ह्या इलेक्शनाचे एक एक सीट हो इम्पॉर्टंट आसा. एक एक वोट आमी कसो करून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी ते हेजे खातीर तुमी हांगसर तुमकां कोणें सायडल्यान गेले, कोणें सांगोना, हें करूं ना, त्या इशू घेवन बसप ना. आमकां हांगा BJP व्हरपाक जाय आनी BJPचे दोनूय सीट आमी वडोवन इंडियन अलायन्साक हे 2 सीट गोंयच्यान आमी दिवपाक जाय. हो आमी देव धरया म्हणून हांव सगळे आमचे जे जे कॅडर मेळटालो जावं कोण आसतात हीं इलेक्शन प्रत्येक पार्टीन ते आसताच. सो तांकां हांव चार्ज नॉर्मली करून तांकां सांगतालो तुमी काम करात, मागीर कितें आसता पूण तूं मागीर सद्या पळय तुवें म्हणलें पळय नॉर्थ गोवाक जिखपाची सीट अक्षरशः पडली, जी पळय स्ट्रॅटेजी जिल्हा पंचायत इलेक्शनान जावपाक येली ती जाली ना. सो तूं ब्लेम करना PCC सद्याची लिडरशीप आनी ऑपोजिशन? तांकां ब्लेम करचें म्हणजे कारण ते कितें जालां, दोगूय नवीन आसात, एक्झॅक्टली पक्षांकूय नवीन आसात. बरोबर. आनी तातूंतले एकले तुवें विधानसभेची तिकेट दिल्ली, ताका हाडली आनी ताका प्रेसिडेंट जालो न्ही तो पार्टीचो. प्रत्येक त्या टायमार थोडी डिसिजन घेवचे पडटा. सो ती घेतली आमी तांकां तिकेटी दिल्ल्यो आनी जाले ते दोनूय लिडर. दोनूय एकदां प्रेसिडेंट जालो, एकलो CLP लिडर जालो. पूण तें जातकर तांकां जो एक पयलेच तांची इलेक्शनूय पयलेच आशिल्लें येदो व्हडलें पार्लमेंटाचें. सो तेंच तेणी बाकीच्यांक थोड्यांक कन्सल्ट केले, सगळ्यांक इनवॉल्व केल्ले. तुका इनवॉल्व केल्लो? तुका इनवॉल्व केल्लो काय ना? म्हाका तसो इनवॉल्व बेसिकली कॅन्डिडेट फोन मारताले जावं थंयचे प्रत्येक मतदारसंघाचे कोण लिडर. म्हाका दिसता जेमतेम 1 काय 2 कितें आज लोहिया मैदानाचेर जेन्ना कॅन्डिडेट एनावन्स जातकर गेल्ले. सो म्हाका दिसता त्या दीस एक फोन येयल्लो आनी एक फावटी म्हाका खंय तरी मिटिंग बाबा. पूण म्हाका ब्लॉक्स जे आशिल्ले
सो ब्लॉक लेवलाचेर जावं बाकी कोण एल्टन केन्नाय फोन मारून मिटिंगे आपयतालो नाल्यार कोण तरी आपोवन हांव थंय पावतालो ना जाल्यार सुद्दां हांव कितें करतालो हांव ज्या दिसा बेकार उरतालो त्या दीस हांव सो वचून तुमच्या सावड्डे पक्षांतली सामकी दुही कळटा गिरीश चोडणकर सामको केंद्रीय राहुल गांधीक लागीं तो पक्षा कडेन इतली वर्सां संबंदीत आहा ताका सामको लागीं घेवन ही इलेक्शन लडपाचें तशें जालेंच ना पूण प्रत्येकाचें कितें आसतलें प्रत्येकाची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसता पूण हांव कितें स्ट्रॅटेजी करतां, गिरीश चोडणकराक भायर दवरपाची आशिल्ली ते शक्य बरं गिरीश ह्या सगळ्या संदर्भात महत्वाचो प्रश्न परत हांव तोच येता 2 वर्सां भितर विधानसभा इलेक्शन तेंकलां लोकांचें वातावरण लोकांचे नजरेन सद्या कितें सरकारा बद्दल मत आसा तें तूं जाणा केंद्रांनी बी सरकाराक धाक दवरचो अशें तरेचें वातावरण आसा अशे वेळार पक्षाची संघटना पुनर्रचीत जावची संपूर्ण गोंयचो पक्ष बदलचो वेगळो जावचो एक ते सगळे लोकांक घेवन एक परत स्ट्रॉंग अशे तरेचें कितें तरी जावपाक जाय बेजिकली तूं म्हणटा सारकें आमी एजिटेशन मोडाचेर ना हय आमी एक्चुली प्रमुख विरोधी पक्ष आसा आयज हम्म. पूण आमी ज्या तरेन रस्त्यार येवन एजिटेशन करून सरकाराक विरोध करपाक जाय ते म्हाका दिसता तूं संघटना कशी बांदतलो संघटन बांदपाचे एका वेगळे वेगळे हे आसा तुका एक पॉयंट प्रोग्राम नासता ना पूण हांव कितें म्हणटा की आतां अशे वेळार तुमी पावल्यात आतां परत सगळे रिजनल पार्टी विखुरल्या तांकां लागीं घेवन हांव इंडिया एलायन्स म्हणत ना सगळे जे की तुमचे लोक सोडून गेल्ले आनी जे सरकारा विरुद्ध उबे रावपाक सोदतात तांकां लागीं घेवन एक घटमूट पक्ष कित्याक बांदपाची तयारी जायना म्हाजे कोतान तो पळय एक म्हणजे बाकीचे घटकाक लागीं करप हो एक प्रश्न आसता दुसरो प्रश्न आसा तुजी पार्टी पयलीं जर तुवें घट केली संघटन हय नॅचरली तुजे बरोबर सगळे येवपाक सोदतात करेक्ट बाकीच्यो पार्टी येवपाक सोदतात सो प्रामुख्यान आतां इमिजिएटली आमी करपाक जाय की आमी गोंयच्या लोकांक जो लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो सावथ गोवाचो सीट दिलो आमकां तो विश्वास आमी परत राखून दवरतले जाल्यार लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवन एजिटेशन करून लोकांचो आवाज जावन आमी प्रत्येक ज्यो सरकारी धोरणां आसात प्रत्येक मिनिस्टराक आमी टार्गेट करपाची गरज आसा आयज आमचे मिनिस्टरांक इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करप जायना मुख्यमंत्र्याक जाय तसो टार्गेट करप जायना आमी कित्याक जनरल जायना म्हणटा तुमी आतां इतले प्रश्न आहा पळय कोण तुमच्या कित्याक- पार्टी कित्याक- कला अकादमी येदो व्हडलो बोवाळ चलता लोकांच्यो भावना ह्यो स्मार्ट सिटी संदर्भात लोकांक राग आसा तुमची पार्टी ताचेर एक कला अकादमी संदर्भात एक उतर काडना आमी सद्या कितें करता आमी जनरल इशू हय. जनरल इशू कोण दुखना हो त्या इशूज आमी प्रामुख्यान चड घेतात हो. एक पुलाचो इशू मार्गाय हे जनरल इशू ते जनरल इशू आमी कितले तरेन घेतले जो मेरेन आमी स्पेसिफीक मंत्र्याचे स्पेसिफीक करप्शन घेवन ते एक्सपोज करप एक्झॅक्टली आणि तें घेवन बसप तेच्या फाटल्यान म्हणजे एक मिनिस्टराक आमी टार्गेट करपाक जाय मुख्यमंत्र्याक पयलीं म्हणजे टार्गेट करपाक जाय मुख्यमंत्र्याचेर आमचो जाय तसो हल्लो जायना मुख्यमंत्र्याचेर अटॅक जायना तुमच्या पार्टीचे लोक सामील ना मू हांव शामिल आसा ना त्या हितून वचना पूण मुख्यमंत्र्याक म्हणजे मेन म्हणजे मुख्यमंत्री इतले करप्शनान इन्वॉल्व आसता मायनिंगाच्या हितून तो इतलो म्हाका एक सांग मडगांव हो एक म्हजो एक प्रश्न आशिल्लोच मडगांव तुमी अक्षरशः तुमचो एक तेंपावल बालेकिल्लो साश्टीचो मुख्यालय थंय दिगंबर कामते तुमची संघटना घेवन गेला शिरोडकर जो तुजे बरोबर भोंवतालो तो आतां ताजो नगराध्यक्ष म्हणून म्युनिसिपालिटीत बसता कितें मडगांव डेफिनेटली ह्या पावटी पार्लमेंट इलेक्शनाक आमचे कडेन तशें कांय हें नासतना थंय उभारी मेळोन तुमी पळयलें आसतलें जेम तेम म्हणजे दिगंबर कामतीन म्हाजे कोतान त्या दिसाच बीजेपीक जी मिनिस्ट्री मागपाक आतां पळय फाटल्यान लागला ती त्या दीस ताणें सांगपाक जाहीर करपाक जाय आशिल्लें की आपूण ते आतां मिनिस्ट्रीक लायक ना कारण आपूण हांगा जे आपलो कॅन्डिडेट हो कोण हाडलो आयज सगळ्यांक तोच बीजेपीचो प्रचार प्रमुख आशिल्लो तोच कॅन्डिडेट घेवन भोंवतालो पल्लवी धेपो जावं धेप्याचो जो ब्रँड आशिल्लो तो ब्रँड ह्या दिगंबर कामतीन काबार केलो पयलीं म्हणजे दिगंबर कामतीचो कॅन्डिडेट म्हणून जो प्रचार जालो थंय मडगांवाक आमचे पल्लवी धेप्यान चड मार खालो तो मडगांव तुमच्या हातांतल्यान वचचे न्ही मडगांव ह्या पावटी डेफिनेटली मडगांवचे लोक दिगंबर कामतीक घरा धाडटले हो निर्णय आसा आनी पळय पार्लमेंटा इलेक्शना कडेन जो एक सिग्नल दिल्लो आसा ताणें क्लियरली आयज दिगंबर कामत म्हणजे मडगांव पार्लमेंटाचो इलेक्शन रिजल्ट पळोवन तो डिस्टर्ब जाल्लो आसा काडटलो तो आतां हय म्हाका तुका निमाणक म्हजो प्रश्न तोच आसा की 2 वर्सांचेर विधानसभा वेंचणूक आयल्या तुवें म्हणलां की गोंयची तुजी लिडरशीप फेल जाल्या तूं डायरेक्ट म्हणना पूण तुज्या हातूंतल्यान गोंदळ केला ताणें तो ह्या सगळ्या संदर्भात
तूं हांव भितर बरोबर सरतलो? केन्नाय म्हणना का तूं भायर कारण ते दोगूय सरतलो? भुरगे आसा ते दोगूय भुरगे आसा कारण ते नवीन आसा जाणा. पक्षांकूय नवीन आसा नाही पण अशे So, त्या परिस्थितीन हितून- गिरीश चोडणकर येवपाची वेळ जाल्या परत एकदां सुत्रां हातान घेवपाची हांव म्हणटा तूं लिडरशीप घेनाका पण तूं सुत्रां हातान घेवन स्ट्रॅटेजी ठरोवपाचो मनीस पूण तूं करतलो शी, तूं CWC कळयतलो गोंयान अशें चल्लां आमी म्हणून आमी जंय जंय हें आसा इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी जावं व्यूहरचना ती डेफिनेटली आमी हें करतात जर लोकल हांगा हें करता जाल्यार आमचे इन्चार्ज कन्सल्टंट करता इमिजिएटली आमी आतां एग्रेसीव मोडार येवपाक जाय एजिटेशन पयलें एजिटेशन करून लोकांक जाग करपाक जाय आमी कार्यकर्त्यांक आमी उमेद दिवपाक जाय की तुमची शुगून फायट करता त्याच बरोबर लोकांक सिग्नल दिवपाक जाय आमी की आमी तुमचे बरोबर आसात तिसरी गजाल आतां झेडपी इलेक्शन लागीं पावतलें झेडपी इलेक्शन आमी परत लडोवपाक जाय तितूंतल्यान आमचो कॅडर बिल्ड जाता एक संदी आमी पंचायत इलेक्शनाक आमी वगडयली की पंचायत इलेक्शनाक आमी भितर भानगडी पडले ना कारण थंय मागीर जाता कार्यकर्तो तो फाटीं सरता रे एक्झॅक्टली आमदाराक जिखून हाडपाक आमी पूण फायट करप. CWCक तूं रिपोर्ट दिला की गोंयान हे अशे तरेन गोंधळ चल्ला ना, जो मेरेन म्हाका तेणी विचारले शिवाय हांवें कशें सांगप तेंकां. ओके पण तुका जेन्ना संदी येतली म्हाका तेन्ना जेन्ना संदी येतली म्हाका जर विचारले बाबा गोंयांत कितें कितें करपाक जाय डेफिनेटली आमी त्यो स्ट्रॅटेजी करून पक्ष परत ग्रासरूट लेवलाचेर कसो बिल्ड करप Nice. कशें करून आमच्या जे पक्षाचे लोक सायडीक आसा फॉर एक्झाम्पल जनक भांडारी सारको जर भुरगो धरलो तर तूं एक सर त्रिपोलो सारको जर थोडे म्हणजे कितलेशेच लोक आसा तुमचो संकल्प गेलो तो आतां मंत्री जाता खंय जे गेले तांकां लोकांनी आयज बुद्ध कोण शिकयल्ले आसा पयरेकल्यान बरयलां की काँग्रेसीचे फाटीवेले वजें खुबशें कमी जालें म्हणून सामकें आनी ह्या इलेक्शनाक वोटिंगाक दाखोवन दिलें की हांचो कांयच व्हॅल्यू ना जे कोण गेले कोण दाखोवपाक गेल्याक इन्क्लुडींग मायकल लोबोच्या कांयच तांचो कांयच व्हॅल्यू ना लोकांनी दाखोवन दिलें तुमी आमदार हे व्हरात तुमी कितेंय करात पूण एनी तुमी सिरियसली आतां विधानसभेकडे पळयतात डेफिनेटली नेक्स्ट विधानसभेक आमी जिखपाक जाय कारण 15 वर्सां काँग्रेस महासमितीक जाय जाल्यार मदीं घालतलो पूण नवी स्ट्रॅटेजी ठरयतलो नवे कॅन्डिडेट ठरयतलो अलायन्स परत घट करतलो रिजनल पार्टीक बरोबर घेतलो ही स्ट्रॅटेजी तूं करपाक ही एकलो करपाक परत एक दीस जाता इट इज अ कलेक्टीव लिडरशीप ओके सो सगळे एक जावन पार्टीचो कितें तुका आतां मातसो दाणो घेवन बसचो पडटलो कोण आयकना तुका सांगला खलपाक तुवें म्हणलें पळय ते कॅन्डिडेट म्हणून लढपा लागलो स्ट्रॅटेजी ताच्या हातांत दिल्लो थंय कितें जालें म्हाका एक्झॅक्टली कळना कोणा तरी आपल्याक एक प्रोजेक्ट करपा खातीर म्हणजे आतां खलपा सारके मनशाक जर आमी जर पॉलिटिक्स शिकोवपाक म्हणून हांव म्हणटा न्ही की पॉलिटिक्स सोडपा ताका पडटलें काँग्रेसीचे ल्हान भुरगे हे आतां पळय नवे आसात हय. ते खलपाक राजकारण म्हळ्यार कितें इलेक्शन कशें हे शिकोवपा लागले तेच म्हणटा ते तर आमचे त्यांचे सगळ्यांचे जर वय पळयलें तितली परस वया परस तेजी एज जी आसा Exactly. जी पॉलिटिक्सांक Exactly. तेणें कितलेशेच लिडर तयार केले आसतले आमचे सारके आनी So, मंत्री गेले गिरीश, आसतले एक बरें डिस्कशन जालें तूं एक बरें दिसलें म्हाका तूं खूब आज ओपन जालो आनी खूब तुज्या मनांतले उमाळे तुवें व्यक्त केले हें खूब राजकारण म्हण तशेंच न्ही की राजकीय फुडारी तोंड धापून बसतात ते लिडर जावपाक सोदता व्हडले म्हाका आज बरें दिसलें की गिरीशान आपले मनांतले ज्यो भावना उमाळे उक्तेपणान मांडल्यात आनी पक्ष संघटना कशी आसची पक्ष म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक ताणें कशें वचचें संघटना कशी घट करची ह्याच्या संदर्भात तो पोटतिडकीन उलयला म्हाका दिसता ह्याच पद्दतीन जर काम जालें आनी तुवें केंद्रीय लिडरांकय जर मदीं घालें तांकां भरीक घालें जाल्यार गोंयान भितर कांय बदल तूं करूंक शकतलो आनीक जायच न्ही आमकां विरोधी पक्ष म्हणून सुद्दां काँग्रेस घटमूट जाल्लो जाय आनीक गोंयचें राजकारण तर परिवर्तनशील आसपाकूच जाय अशें सगळ्या लोकांचें म्हणणें आहा गिरीश तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो तुवें आमकां भरपूर वेळ दिलो तुका हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता थँक्यू पळयत रावात गोमंतक टीव्ही